सातव्या दिसाचो विशय घोराबो जिविताचें मोगाचें मंदीर. देव म्हणल्यार मोगूच आनी देवान आमकां दर एकल्याक आपल्या मोगान आमकां रचल्यात. आमी जल्मोवच्या आदीं चेरमाया पुस्तक आमकां सांगता आमी देवाच्या मोनान आमी आसल्या. येदो व्हडलो मोग देवाचो. तर आमचें घोराबे जावं दी खरेंच एक मोगाचें मंदीर. घर म्हणल्यार एक सोबीत फातरांचेंच घर न्हय, पूण घोराबो जावन आसा काळजा मोनाचो, मोगान एकवटान शांतीन जियेता तसलो. असलेंच एक मंदीर आमचे घोराबे जावं म्हूण आयज आमी प्रयत्न करुया.
गायन घेऊया A5. भुरग्या भोगतीन सोमल्या गायन करून येता, विश्वास दवरून येता, बापा मुखार येता, आत्म्यान सोतान बापा बोसूंक येता तुका, आत्म्यान सोतान बापा बोसूंक येता तुका, जेजूक मोदें दवरून, जेजूक मुखार घालून, जेजूक चिंतून रावूंक बापा मुखार येता, आत्म्यान सोतान बापा बोसूंक येता तुका, आत्म्यान सोतान बापा बोसूंक येता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून सिरील आनी रितिना फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिनवासतात आनी आर्गां दितात. तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या मिंगेल आंतोन पियेदाद आनी मारिया एडलिड फेर्नांडीस देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच मार्सेलीन नोरोना आनी मारिया सांतान फेर्नांडीस हांच्या ओत्मेपासतूय आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. क्रीत भाशेन ह्या दिसांनी जायत्यो वस्तू चल्लेल्यो आसात आमच्या गोंयचे पासत. मागुया वेलसांव हांगासर जो लोक आसा जो आपली घरां आनी आपलो गांव सांबाळपाक वावुरतात, जेन्ना डबल ट्रॅकींग जें बंद दवरलेलें रेल्वे ऑथॉरिटीज सारकी परमिशन्स नासतना हो वावर सुरू करपाची तजवीज करतात. आमच्या वास्को शारांत हो वावर सुरू केल्लो आसा, करपाक लागल्यात. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या सरकारान आपले दोळे उगडूंक आनी बेकायदेशीर जें कितें आसा तें तांणी करिना जावपाक आमच्या सरकारा पासत मागुया. आनीक ज्यो वांकड्यो वस्तू आसात तांचेर निशेध मारपाक लोकांन आपले दोळे उगडल्यार पुरो म्हूण लोकां पासतूय मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. विस्वाशी आनी शाणो चाकोर हाचे विशीं जेजू आज एक वपार सांगतलो. जो चाकोर आपल्याक दिल्ले तालेंत ताचो बरो वापर करता आनी उदीक ते तालेंत वापरून आपल्याक दिल्लो वावर उदीक दुप्पट करता, ताका विस्वाशी चाकोर म्हणून ताचो दोनूय पाचारता आनी ताका उदीक जबाबदारी दिता. देव आमचे सगळे हेंच करता. आमकां देव जायते देण्यांनी भरता तेन्ना आमच्या जिवितांत जबाबदारी आसा ती बरे तरेन पाडूंक देवाचें राज आमचे मोदें हाडूंक दर दिसाक आमी वावरूंक आमकां ह्या मिसान खोतखोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्या वार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा दुबळ्या सोवें क्रिस्ता रुपणे ओळखूंक आनी मानान घेवंक भाग्योंत एलिझाबेथीक तुवें कृपा दिली. तिचे विनोतीन दुबळ्यांक आनी कोश्ट्या दुखींक सांपडलेल्यांक सदांच मोयपासान पावूंक आमकांय आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्मेच्या एकपणांची येतान रासवूच चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. म्हाका बेवाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी अशें घडलें. आवय बरोबर 7 भावांक कैदी केले. सोमूट आडवाडटा तें दुकराचें मांस खावचें म्हूण सोयती आनी जेरबण मारून राजा तांकां बोळ करतालो. आवय खोरेपणी तोखणाय करपा सारकी आनी मनशांनी मानान तिचो उगडास करूंक फावो आशिल्ली. कारण एकाच दिसाक आपल्या 7 पुतांचें मरण तिणें पडयलें आनी देवाचेर तेवतल्या बोरवांशान तिणें तें काळजीदारपणान सोंसलें. खऱ्यांनीच आपल्या पुर्वजांची भास उलोवन जोण एकलो तिका गोठाय दिताली. उंच भावनांनी भरून अस्त्रियांच्या मधूर उतरांक तिणें दादल्यांचें बोळ मेळयलें आनी तांकां म्हणलें, तुमी म्हज्या कुसव्यांत कशें रिगले तें हांवूच नकळो. हांवें तुमकां स्वासान आनी जिवान भरूंक नात. तुमचो दर एक सांदो हांवें आकारूंक ना. मनशांक जल्म दिता आनी सगल्या वस्तूंचेर अधिकार चलयता तो प्रितुमेचो रचणार आपले काकुतीन तुमचो स्वास आनी जीव खात्रेन परतून दितलो. कित्याक तुमी ताच्या कायद्यां पासत तुमचो जीव सोडून दितात. ती असल्या नेटान उलयली देखून आंतियोक आपणाक ती किकोंत करता म्हूण समजलो. कित्याक ती उतरां ताका अपमानाची शी दिसलीं. आनी सगल्याहून ल्हान तो आजून जिवो आसलो देखून ताणें ताका असो नेटान उलो केलो. आपल्या पुर्वजांच्यो चाली रिती सोडून दिवंक तयार आसा जाल्यार तुका आपूण ग्रेस्त आनी खुशाल करतलो म्हूण ताणें बेश्ट्याच उतरांनी न्हय पूण सोपूत दिवन भासायलें. इतलेंच न्हय, ताका आपलो इश्ट करतलो आनी व्हडली जुट्टी दितलो म्हूण ताणें सांगलें. त्या तरणाट्यान तो सांगतालो ताची परवाच करूंक ना. देखून राजान ताचे आवयक उलो मारलो आनी भुरग्याक आपलें जिवीत वाचूंक बूद दी म्हूण तिचे लागीं मागलें. तो परतून परतून मागतालो म्हूण आपल्या पुताक समजावंक ती तयार जाली. ताचेर ओडो घालो. आपल्या पुर्वजांची भास उलोवन तिणें राजाक फटयलो म्हणून, म्हज्या पुता म्हजे चुरचुरे कर. 9 म्हयने म्हज्या कुसव्यांत हांवें तुका सांबाळ्ळो आनी 3 वर्सां पर्यान म्हज्या दुदान तुका पोसलो आनी तूं पावला ते पिरायेर पर्यान हांवें तुजें उदारपसण केलां आनी तुका ल्हान व्हड करूंक हे पिरायेर पावसर सांबाळ्ळो. म्हज्या पुता, हांव तुजे लागीं मागतां,
स्वर्गार आनी प्रितोमेर नदर मार. तांतून आसा तितलेंय पळय. कांयच नासलें तांतूंतलें देवान तें केलें म्हूण जाणा जा. आनी अशेंच आख्खें मनशाकूळ जल्मा येता. ह्या पाशीदाराक भिवूं नाका, पूण तूंय तुज्या भावा सारको काळजीदार म्हूण दाखय. आनी काकुतीच्या दिसाक तुज्या भावा सांगाती तूं म्हाका मेळचे खातीर खुशेन मरण घे. तिणें उलोवन सोंपयतच तरणाट्यान म्हणलें, तुमी सगळे कित्याक रावतात? राजाच्या हुकुमाक हांव पाळो दिवचो ना. मोइजेसाचे उदेशी आमच्या पुर्वजांक दिल्ली सुमूर्त हांव पाळटां. आनी तूं हेब्रेवांचेर सगल्या तरेचें वायट हाडलां तो तूं कोरेपणी देवाच्या हातांतलो सुटचोच न्हय. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजें मुखामळ भोगूंक सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी कोर. सगळीं बरोबर म्हणुया. तुजें मुखामळ भोगूंक सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. सर्वेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विनवणेक कान दी. म्हज्या वोंटांचेर फोट ना, लोबाडी ना. आमचो जबाब, तुज्या मुखामळ भोगूंक सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. समर्थीची वाट हांवें दवरल्या. तुज्या मार्गार म्हजे पांय गोट दवरल्यात. म्हजीं पावलां हालूंक नात. हो पळय हांव आसां, तुका उलो मारतां. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी. म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. आमचो जबाब, तुजें मुखामळ भोगूंक सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. तुज्या दोळ्यांतल्या बावले वरवीं तूं म्हाका राख. तुज्या पाकोट्यांचे सावळेन म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलून तुजें मुखामळ भोगूंक पावतलों. आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलों. आमचो जबाब, तुजें मुखामळ भोगून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. उद्गाराक सगळीं उबीं रावुया. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवचीं म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सव्य. जेजून शिसांक एक वपार सांगली, कित्याक तो जेरुसल्याक लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राज्याची बेगीच दाखोवन जातली म्हूण ते समजताले. ती वपार अशी, कोण एक उंच कुडयेचो मनीस आपणाक राजा करून घेवन परत येवचे खातीर एका पयशिल्या देशांत गेलो. आपल्या 10 चाकरांक आपूण हाडून ताणें तांकां 10 भांगराचे नाणे वांटून दिले आनी म्हणलें, हांव पोत्तून येसर हांचेर वेपार धंदो करात. ताचे गांव भाव ताका जोळटाले आनी ताचे फाटल्यान तांणी निरोपी धाडून अशें सांगलें, हाणें आमचेर राज चलयलोलें आमकां नाका. तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या चाकरांक ताणें दुडू दिलोले तांतल्या जण एकल्यान कितलोसो वेपाराचो आदाव काडलो तें पळोवंक
ताणें तांकां आपोवंक लायले. पयल्यान येवन म्हणलें, दोनया तुज्या भांगराच्या नाण्यांत आनीक 10 नाणे हांवें जोडले. दोनयान जबाब दिलो, शाबास बऱ्या चाकरा, इल्लेशे वस्तून तूं विस्वासी जालोय देखून तूं 10 शारांचो अधिकारी जातलोय. आनी दुसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनया तुज्या भांगराच्या नाण्यांत आनीक 5 नाणे हांवें जोडले. आनी हाकाय ताणें म्हणलें, आनी तूं 5 शारांचो अधिकारी जा. मागीर आनीक एकल्यान येवन म्हणलें, दोनया तुज्या भांगराचो नाणो हो पळय आसा, रुमाळांत घालून हांवें तो दवरलो. म्हाका तुजी भिरांत दिसली. तर तूं खोर मनीस, तुवें दवरूंक नाय तें तूं उखलताय आनी तुवें ओपूंक नाय तें तूं लुंवताय. ताणें ताका जाप दिली, आरे नुस्त्या चाकरा, तुज्याच तोंडान तुजो न्याय करता. हांव खोर मनीस, हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलतां आनी तोंडान आनी हांवें ओपूंक ना तें हांव लुंवतां म्हूण तूं तर जाणय आसलोय. तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें सावकाराच्या हातांत कित्याक घालो नाय? परत येवन कोलांतरा सयत तो घेतलो आसलो. आनी तुवें आसलोल्याक ताणें म्हणलें, हाचे कडचो तो नाणो काडून घेयात आनी 10 नाणे आसात ताका तो दियात. आनी ताणें म्हणलें, दोनया ताचे लागीं 10 नाणे आसात मू. तर हांव तुमकां सांगतां, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीक ओगडें दितले, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे लागचें आसा तेंय काण घेतले. पूण आपणाचेर हांवें राज चलयलोलें नाका आसलें त्या म्हज्या दुस्मानाक हांगासर हाडात आनी म्हज्या दोळ्यां उजीर ताचो जीव काडात. आनी अशें उलयल्या उपरांत जेजू हेरां आदीं जेरुसाल्याचे वाटेक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखली तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, एका सावकाराची खबर आमी आयकता. कशे परेन तो एका पयशिल्ल्या देशांत गेलो. आपूण राजा जावची ताची इकमत आसली आनी राजा जावंक येवचे न्हू आदींच ताच्या दुस्मानांनी मांडण्यो काडल्यो आनी ताच्या चाकरांक मारुया, धरुया आनी चलोवचें न्हय अशें वायट वस्तू ताचे फाटल्यान ते करूंक सोदताले. आनी ज्या चाकरांक ह्या सावकारान आपले दिल्ले, एकल्याक 10 नाणे, दुसऱ्याक 5 नाणे आनी तिसऱ्याक 1 नाणो, तांणी उदीक वेपार धंदो करचो ही ताची इकमत आसली. म्हणजे आपले टॅलंट तांणी वापरून बरे तरेन उदीक ताचो फायदो काडचो, उदीक ताचो वापर करचो हे सावकार आपल्या मनान येवजितालो. परतून राजा जावन आयलो तेन्ना ह्या राजान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडले आनी तांकां विचारलें, 10 नाणे दिल्ले ताका विचारलें पयल्या चाकराक, तुवें कितें केलें? आनी ताणें म्हणलें, सायबा 10 आसात ताचे हांवें दुप्पट केले, आनीक 10 केले. आनी ताका ताणें 10 शारांचो अधिकार केलो. 5 आसात ताणें आनीक 5 केले म्हणून ताकाय 5 शारांचो अधिकार दिलो. पूण 1 नाणो आसलो. ताणें म्हणलें, सायबा तूं खोर, तूं नाका तुवें लुंवताय आनी नाका तुवें तूं जमयताय, हाका लागून तूं खोर म्हूण हांवें तुजो नाणो काडला लिपोवन दवरलो. आनी बाबा भयणीनो, त्या सावकारान म्हणलें, तुजीच न्याय तुवें केली. हांव खोर म्हूण तूं जाणो आसली जाल्यार तुवें उदीक मेहनत करूंक जाय आसली. तुवें उदीक तुजो टॅलंट घेवन उदीक तुवें तो वापरूंक जाय आसलो. नाजाल्यार तूं जाणो आसलोय तो तुवें एका कोलांतरा सयत तो घातलेलो जाल्यार उदीक फायद्याचो तो जातलो आसलो. म्हणजे तुवें तर तो देत कोणाकूय दिल्लो जाल्यार पर्यंत तुका फायदो मेळटलो आसलो. देव आमचे सगळे जायत्या वस्तूंनी आनी टॅलंटांनी आमकां दवरता, भरता आनी ह्या संवसारांत जिवंक आमकां आदार दिता. आमी कशे तरेन ह्या देवान दिल्ले टॅलंट बरे तरेन आमच्या जिवितांत वापरता. जायते फावटी हें देवाचें राज आमच्या ताब्यांत आसा. घडीक आमकां तें सोंपें दिसता. सोंपें न्हय भाव भयण, अवघड तें. जायते फावटी दुसऱ्यांक बरी खबर सांगूंक, आमचेच जिवितांत आमकां उणें करून दुसऱ्यांक बरेंपण दाखोवंक, जायते फावटी बरें उतर दुसऱ्यांक दिवंक, बरी देख दिवंक, जायते फावटी एका मनशाक आमकां उणें करून ताका पावोवंक आमकां जायते फावटी अवघड लागता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी कशे परेन पळयता, आपले 7 पुतांक बलिदान कशें
भावार्थाक लागून एक आवय तयार जाता, कित्याक राजाच्या मांडण्यांनी ती भाव भयणो गूल जायना. राजा आपल्या देवाक नमस्कार करूंक तांकां लायता, आपले शिकोणे प्रमाणे चलूंक लायता. आपल्यान जे राजान थंय स्थापलां ताचेर सगळें तुमी चलात अशें ते आवयक आनी ताच्या पुताक म्हणटा. पूण ही आवय देवान दिल्ले मांदामेंत, देवान दिल्ले कायदे ताचेर विस्वास दवरूंक ती भाव भयणो फाटीं सरना. आनी तिचे सातूय पूत हे आवयन दिल्ली शिकोण आनी देख, आवयन दिल्लो भावार्थ सांबाळटात आनी आपूण मरूंक तयार आसतात. कित्याक देवान दिल्ले वस्तू बरे तरेन विस्वासी चाकर कशे आपल्या जिवितांत ते पाळटात. देव आमकां दिता त्यो वस्तू बरे तरेन आमी आमच्या जिवितांत विस्वासीत तरेन पाळल्यो जाल्यार, बरे तरेन तांचो वापर केलो जाल्यार, बरे तरेन दुसऱ्यांच्या आदाराक आमी पावले जाल्यार अदीक आमकां ह्या संवसारांत देव अधिकार दितलो न्हय, पूण अदीक आमकां जबाबदारी दितलो आनी देवाचें राज विस्तारूंक आमी पावतले. कांय बरीं उतरां जेसू म्हणटा, पूण आपणाचें राज चलयलेलें नाका आसलें, तर हांव तुमकां सांगतां, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीक ओगणें दितले, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे लागचें आसा तेंय काण घेतले. भाव भयणीनो, आमचे लागीं देवान हें राज विस्तारूंक पदवी दिल्या, आमचे लागीं देवान जुट्टी दिल्या, आमचे लागीं जबाबदारी दिल्या, आमचे लागीं दूर दिसाक आमची नवसरणी करून देवाचें उतर वाचून दुसऱ्यांक हें उतर परगटूंक देवान अधिकार दिला. बावतिस्मा वरवीं 3 वस्तू आमकां दिल्यात, प्रवादी कशे, एक याज्ञीक कसो आनी एक राजा कसो आमच्या जिवितांत जिवंक. कशे तरेन आमी हे तिनूय जबाबदारी पाळटा आमकां विचार करुया. खरेंच प्रवाद्याचें कार्य आमी करता, खरेंच एक याज्ञिकाचें कार्य आमच्या जिवितांत करता, खरेंच एक राजा कशे आमच्या जिविताची देख दुसरे पडोवन जियेता काय आमकांचो विचार. आज जिसो आमकां म्हणटा, तुमकां दिल्यात ते तालेंताचो उपयोग करात. देवाचें राज तुमचे मदें येतलें, देवाच्या राजाची हेरदेरी तुमी जातले, तर कसल्या मापान तुमचो देव ह्या संवसारांत बाबा भयणीनो तुमची जुट्टी कोत्तली ते आदीस फुडें देव आमकां उक्ती करता. जेसो आमकां सांगता जाल्यार आमचें मन उक्तें करुया. आमकांच ह्या जिवितांत अदीक आनी अदीक जोट्टी येवची ना आदी आमी भाव भयणो देवाचे पुरते शीस कशे जिवितांत जिवंक वावरुया आनी अदीक आनी अदीक ताचें राज विस्तारूंक दर दिसाक प्रयत्न करूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेवया C18. याज्ञिकुंडो समोर पिता, आमची मना समोर पुया, आत्मीक कुंडो तयार करता, काळजा आमची तयार करया. याज्ञिक ताका रस पेटयता, आमी आमची जीण पेटोवया. क्रिस्ता रगत तोकोन दिता, पिवूंक आमी आयती जावया. सुर्गी जेवण तयार जातले, भुगतान मारूंक लागीं सोरया. क्रिस्ता रगत पिवण जातले, आमच्या आत्म्याक दादोस कोरया. म्हज्या भाऊ भयणी, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता, त्या देण्या वरवीं तुजी खोरी भोगती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारान सासणाचे देवा, सूर काड्यान सूर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सुर्गीच्या राज्या खातीर आपले जिवीचे सूख भेटयले त्या भक्ता खातीर तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी बाकणटाव. आपल्या अरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगल्या दिदुता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उंचरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक खोराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कुराक. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत सुतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थून धीर घेवन सुगरी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गास आसा तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तारणी पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवाद दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या आसा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसगा जी खुशी परमे तुका शांती दी आनी तुज तुका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजपूत चलयताय सासणाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल
तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्य माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुकले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. बापा मोच्या प्रितीच्या खेदो तुझो माये मोग पाप्यांक सोडूंक पातकांतली पुताक धाडलोय संवसारी. बाबा मोच्या प्रितीच्या खेदो तुझो माये मोग पाप्यांक सोडून पातकांतली पुताक धाडलोय संवसारी. बापा मोच्या प्रितीच्या केदी तुजी कोण भालाय सुटका दिवच्या गुलामांक पुता कुर्सार खिळायलो. बापा मोच्या प्रितीच्या केदी तुजी कोण भालाय सुटका दिवच्या गुलामांक पुता कुर्सार खिळायलो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मास रगत घेतलां. हे संस्कार लोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलें. ह्या पोसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीन उगडास करता. आमच्या नोवेनाची तयारी चालू जाल्ली आसा. ज्या भुरग्यांक आंज जावपाची खुशी आसा आवय बापायनी आपलीं नांवां आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान
ना जाल्यार आमचे तरणाटे नियोला पेरेरा हाचे लागीं तुमची नांवां दिवची. सर्वेस्पोर तुमची सभे आसूं तुमची सभे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. आज बुधवार आज सांजे किरीत भाशेन पवित्र वर आसतली. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराची माये, पळय म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या एका पात्याक निर्भाग्या पात्याक तुज्या पांया लागीं तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता आनी तुजेर दवरता. सगलो म्हजो विश्वास. सगलो म्हजो विश्वास. एक आकुतीचे माये, एकाकुतीची माये, सुरसुरे खोर म्हजे सुचरे खोर मोचे, हांव आयकोता हांव आयकोता सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी बरवाशा परवशा पातक्यांच्या पातक्यांच्या जाथोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी म्हजो बरवासो बरवासो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू जेजू क्रिस्ताच्या क्रिस्ताच्या उगोड तुजे उगोड तुजे हात म्हाका हात म्हाका म्हाका एका दुर्बळ एका पातक्या दुर्बळ पातक्या जो येता जयता आनी आपल्याकूच आनी आनी आपल्याकूच आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासनाची तुजो सासनाचो चाकून कशी चाकूर चाकूर कशी कसो हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता देवाक दिता दिलो देखून दिलो देखून म्हाका म्हाका ताचे काकुतीन ताची काकुती हो विश्वास हो विश्वास तुजे ताय तुझ्या ताय कात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता सत मानता म्हज्या म्हज्या सासनाच्या सासनाच्या साल्वासावाची सर्वसावाची कोटा कोटा जायते पावटी आदी जायते पावटी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडली पडलो. कित्याक कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो ना उलो केलो ना हांव जाणो हांव जाणो तुजे मजती तुजी मजती हांव जोयत हांव वरतलो जैत वतलो. हांव जाणो हांव जाणो तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितेली मजत दितेली म्हूण जोर हांवें जोर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका तुका केल्यार केल्यार तुजेर पातयो तुजेर पातयो पूण बियेता पूण येता पातकाचे ताळणे पातकाचे ताळणेन तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन मागोना मागोना जायत जायत म्हूण आनी इबाडीत आनी म्हूण बाडीत म्हूण म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो हो तोर हो तोर वर्तता उपकार वर्तता उपकार जो मागता जो जो मागता मागता तुजे ताय तुजे ताय. आनी हांव आनी आनी हांव हांव प्रातून मागता प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण कोण भाशेन भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळो म्हाका तो मेळो ओदीक करून ओदीक करून एमकोणाच्या कोणाच्या चपक्याच्या वेळार चपक्याच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूं उलो मारून आनी म्हणूंक तुका आनी म्हणून तुका ए माये ए माये माये आदार म्हाका दी. आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराची माये निर्मिनाका निर्विनाका हांवें सांडू हांवें सांडू म्हज्या देवा म्हज्या देवा आमेन आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या भुरग्या पासत विनंती कर. नमान मरेक पेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू बागेत मरे देवाची माये आपापल्या खातीर विनंती कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनंती कर. नमान मरेक पेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू बागेत मरे देवाची माये आपापल्या खातीर विनंती कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनंती कर. नमान मरेक पेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू बागेत मरे देवाची माये आपापल्या खातीर विनंती कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
भाग्यवंती मारिये भगवती मारे आदार आधार दी ओदृष्टाक ओदृष्टाक सांपडलेल्या सापडलेल्या मोजोतकोर मजोतकोर ओस्कोत काळजांच्या ओस्कोत काळजाच्या माग माग पोरचे पोचे पासून पासत जा शराती जा शराती देवाच्या मुन्याऱ्याची देवाच्या मुनियारेची विनोद कोर विनोद कोर सगल्या देवा सगळ्या देवा भेटयलेल्या भेटयलेल्या ओस्तऱ्यांपासून उस्तेऱ्यापासत फावो कोर फावो कोर तुजो आदार तुजो आधार सगल्यांक सगळ्यांक जे मागता जे मागता तुजो तुजो सासनाचो सासनाचो आलाशिरो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो इसायबिणी आदार दिनार कोरसांत आनी दुखी कोर रातुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचे मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय रासू चलयताय सासनाच्या ससनांक आमेन किरीत पिडेवंता खातीर आमी थोडो वेळ उगी रावन मागुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणी स्वर्ग आनी संवसार रचला सोम्या मोचे मागणे आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावूं सोम्या आसूं तुमचे सवें आनी तुमच्या आत्म्या सवें प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनदवंत आदारान बागेवन सदांच सांकवार मरीची ती निवारूंक ह्या काळाच्या कुंतींतली आनी बगूंक पावंक सासनाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासू चलयता सासनाच्या ससनांक आमेन आनी सासूत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवून सदां काल तोगू आमेन मारिये सदां तुजो जावं शेवट ह्या मागण्याचो उदार तुका केल्यार देखून आदार आसरो पातक्याचो सदांच आयतो आलाशिरो दी माये